कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या भाजपाच्या नव्या कार्यालयात बेरेसरा वास्तुशांती जाली। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकी पूजा आणि धार्मिक विधी संपन्न जालो। ह्या वेळार नव्या कार्यालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच हेर मंत्री, आमदार आणि पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। येता त्या 6 सप्टेंबराक भाजपाच्या नव्या कार्यालयाचे गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी उक्तावण जातले। सगळ्यात बरो दीस आज आणि भारतीय जनता पार्टीचे नूतन हे कार्यालय हे आयज हांगा जाची धार्मिक विधी आसा ते सगळे सोपस्कार जे आशिल्ले ते सगळे आयज बरे तरेन जाले। भारतीय जनता पार्टीची ही वास्तू म्हळ्यार ही कार्यकर्त्यांची वास्तू आणि अनेक वर्सां आमी पळयतात तळागाळान हो पक्ष रुजला हाजे सगळे श्रेय सगळे कार्यकर्त्यांक वता। आमचे सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर, श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आल्लेकर, सतीश दोड, विनय तेंडुलकर, दत्ता खोलकर असे सगळे काम करीत आयले आणि मागीर सदानंद शेट तानावडे आणि दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आतां पर्यंतचो जो प्रवास आसा तो प्रवास हांवें बी जवळून पळयला आणि एक कार्यकर्तो म्हणून सांगता की त्या दिसा पासून आतां पर्यंत एक कार्यकर्तो सदस्य ते प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन जावंक शकता आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीची दिवसेंदिवस ही वाड आसा ताजो साक्षीदारी हांव आसा आणि त्याच बद्दल म्हजें भाग्य आसा की हे सगळे नूतन कार्यालयाचे सगळे विधी करपाची म्हाकाय बीन म्हज्या हातांतल्यान घडलें म्हजेंय भाग्य आसा। माननीय अमित भाई शाह जेन्ना अध्यक्ष जाले त्या वेळाचेर तांणी ठरयलें की आमची सगळ्या देशभर सगळ्या जिल्ल्यांनी कार्यालय जावची आणि त्या कार्यालयान भितर अशी सुसज्ज कार्यालयाची ती कार्यकर्त्यांची कार्यालयाची आणि तांणी पुढाकार घेतलो। त्या खातीर तांच्यांनी निधी जमोवपाचे आजीवन निधी म्हणजे कार्यकर्त्यांच्याच मार्फत जे निवडून आले तांणी आपलें योगदान दिवप अशे तरेन कार्यकर्त्यांचे सदस्य नोंदणी हाचे तातूंतल्यान आमी हे निधी गोळा करून कार्यकर्त्यां खातीर कार्यकर्त्यांनी केल्लें अशें कार्यालय सगळ्या देशान भितर जावप आणि ताजोच भाग म्हणून गोंयांत सुद्दां हे आमची जिल्ल्याची कार्यालय आसात पण अशें एक भव्य अशें कार्यालय आसा। ह्या कार्यालयांतल्यान येणाऱ्या फुडल्या अनेक पिढ्या खातीर हें कार्यालय एक दिवो एक दिपस्तंभ असो जातलो आनी हांगसरल्यान बरे कार्यकर्ते घडोवन देश सेवे खातीर फुडें वता। हें कार्यालय आयच्या जनजी खातीर सुसज्ज अशें कार्यालय आसा। ह्या कार्यालयान जे येतले ते कार्यकर्ते तांचे खातीर बैठकांचो रूम, तांचे खातीर वेगळी दालनां, त्या दालनां भितर त्याच बद्दल रणनीती म्हणजे आमचे जे आतां एक्शन प्लॅन्स असतात गांवांतल्यो सभा आसतल्यो, मिटींग आसतली, बूथ आसतले, मागीर शक्ती केंद्र आसतली तांचे पर्यंत पावप, प्रकोश्टा पर्यंत पावप, सगळे मोर्चा पर्यंत पावप हे सगळे कामां ह्या कार्यालयाच्या मार्फत जातली। भारतीय जनता पार्टी आनी तेंच्यानी म्हाका हेजो व्हडलो प्लॅटफॉर्म काम करपाक दिलें म्हणून हांगा भारत माता धरून आमचे सगळे फूल कावी आर्ट एंड कॉन्सेप्ट आसा। प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आमचे कल्चरल गोंयची सांस्कृतीक दायज आमी हांगा प्रेजेंट केला आनी फूल भारतीय जनता पार्टीचो टिमीचो फूल सपोर्ट आशिल्लो। आमची आर्किटेक्ट सराची टीम, बिल्डरांची टीम हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सपोर्ट असो जर मेळ्ळो न्ही गोंय आनी फुडें वयतलें। भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे कार्यालयाचे हांगा महापुजा आणि हांगा करून उक्तावण तशें जाल्लें आसा। मोठें उक्तावण जातलें 6 सप्टेंबराक। एक भव्य दिव्य असो हो आमचो भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय आमकां
आयच्या ह्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या सगळ्या कश्टां आनी हाजे पयलीं जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसले ऑफिस बेरर आसले हांचे सगळ्यांच्या सहयोगान हे हांगा जाल्लें आसा. खूब आनंद जालो. सुंदरशें सगळें आर्किटेक्चर पळोवपाक वयलें खूब बरें आसा. कार्विंग भितर जें केल्लें आसा आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल कल्चर हांगा पळोवपाक मेळटा. लयराई देवीचें आसा, शिगमो आसा आमचो.